आर मरल्याग आपले हातपाय बळ करूंक जायना. हांतुळणू आणि ताच्या मोगाच्यांचे सेवेचे बावळेच ताचे त्राण. असल्या एका आरीगराक जेजूशी हाडूंक लोकांची खेट आडकळ जाली. देखून घरचे पाक्यांच उक्तें करून ताच्या इश्टांनी ताका जेजू समोर देवयलो. जेजून एके वाटेन आरीगराक वैरतान देवयल्ल्या ताच्या इश्टांचो भावार्थ देखलो आनी एके वाटेन शास्त्री आनी फरिजेवांचो अविश्वास देखलो. आरीगराक वैरतान देवयलेल्यांचो भावार्थ मानून घेवच्या मुखांतर, आरीगरांची पातकां बोगसूच्या मुखांतर आनी ताच्या हांतुळणांतलो ताका उठ आनी चल म्हणचे मुखांतर जेजून आरीगराक संपूर्ण तरान म्हणजे शारिरीक आनी आत्मीक तरान गुण केलो. जेजूची गुण करची सकत आनी पातकां बोगसूंची पदवी भोगिल्ल्यांनी आनी पळयल्ल्यांनी देवाक हरसिलें आनी ताची स्तुती केली. लोकान जेजू थंय जोगतेपणी देवाक पळयलो. आज दोन रितीची मनशां सुवार्थेंत आमकां दिसतात. आरीगराचे इश्ट जावन ताका पाकें पकरून जेजूशी हाडचे मनीस, आनी हें सगळें पळोवन बसचे आनी जेजूच्यो कुडी काडचे शास्त्री आनी फरिजेव. जेजू वैरतान देवयल्ल्या व्यक्तींची पार्त घेता. कश्टतेल्यांचो, वळवळतेल्यांचो आनी पिडेस्तांचो ताका हुस्को आसा. देवाचो शब्द ही वैरतावन मनीस जावन सकला संवसारांत आयिल्लो हेच खातीर. वैरतावन मनीस जावन सकला देवल्ल्या देवाच्या शब्दाक वैरतावन सकल्या देवयल्ल्या आरीगराक समजूंक सलीस जाता. आरीगराच्या मोगाच्यांचो भावार्थी पारखूंक सुलभ जाता. वैरतावन देवयलेल्या आरीगरांतय जेजूय हुस्को दाखयता. जेजू ताका संपूर्ण रितीन वयर काडटा. हेरांचो हुस्को आनी इश्टगात भावार्थाचें लक्षण, तें वयर काडचें लक्षण. बसून पळोवचें, कश्टांत हेरांची सोबाय पळोवची आनी कुडी काडच्यो अविश्वासाचें, फारिजेवपणाचें आनी दारूण काळजाचें लक्षण. पेल्या थंय हुस्को दाखयतलो वैरतान देवुल्ल्या देवाच्या शब्दा जेजूक वळखता.